also for doing good work for Goa and especially as far as cleanliness is concerned. तो बीचूच न्हू तो दर्यान भितर बसून वचोन जेन्ना ट्युरिस्टांक गेल्ले तेणे बरी बोट भरून कचरो हांवें पयलो तो व्हिडिओ हाडलो थिंगा म्हणजे लोकांनीच उडयल्लो कचरो कोणे तरी नल्लान उडयल्लो कासोय सापडलेली कचऱ्यान आसली भितर म्हणजे जाये आनी तो कचरो सगळो मिक्स सो तेणे रेस्क्यू केले तेणे सोडून दिली. It's not only the tortoise but also the cleanliness what came in his mind to clean the sea inside. अशें जो तर फिशरमॅन वयताना थोडोच पासून कचरो हाडीत और आमचे इवन वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर आनी सीजन काबार जाता पळय तेन्ना रिव्हरी बीच वी आर युजिंग ऑल द रिव्हर्स एज अ बॅक वॉटर ट्युरिझम ही क्लीनूय करपाची गरज आहा. जेन्ना आमचे फंक्शन आसतले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसूं और आमचे नॉर्थ गोवा we will come and honor him with a certificate of honor तेका आमी दितले फ्रॉम गव्हर्नमेंट साइड. गुड जॉब. अशें जावपाक जाय गोंयान. आमचे लोकल स्टेक होल्डर शूड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोकल स्टेक होल्डर जर तर चिंतीत की आमी भायल्याच लोकांक हाडून काम करूंक दितले आनी भायलेच लोक आमचो धंदो सांबाळटले जाल्यार आमी स्टेक होल्डर काबार जातले. सो स्टेक होल्डर should 100% take the responsibility. So आमी टुरिझम फिशरमॅनाक हे भुरगे पूण आमी टुरिझमा जियेले. आज म्हाका दिसता आतां मायकल सरान सांगलां थायलंड श्रीलंका आनी आनीक व्हिएतनाम ह्यो खरें हांव दुखून चिंतल्या सारक्यो सकयल गेलो कंट्री तेमी कोस्ट लोकलानू कोस्ट कोण त्यो कंट्री तेमी सेल्फ वयर काडे. तेका लागून म्हाकाय दिसलें जेन्ना हांव डॉल्फिनाक घेवन गेल तेन्ना हो एक बंच 1 टन कचरो प्लास्टीक बॉटल्स प्लास्टीक बाकेट्स रोप आनी लॉट ऑफ गार्बेज हांवें तो भायर चोयलो डीप सिया. जेन्ना चोयल तेदो मुगे ड्रायव्हरा म्हळें बोट टर्न कर हो आमी भरया आनी वयर घेवन या कित्याक आमी जियेताय टुरिझमाचे आनी फिशिंगाचे. जेन्ना हांव ते बोगलेर काल्याक कोचोगता 2 डॉल्फिना 2 कांसोळ्यो हांवें चोयल्यो आनी आमकां दिसल्यो त्यो मेल्ल्यो म्हूण सुमार 1 म्हयनो नाजाल्यार 15 दीस पूण त्यो आहलोल्यो. जेन्ना आमी त्यो काटासतो आमकां येना जालें आमकां मॅन पावर आसना पूण आमगे 3 जाण ड्रायव्हरांनी आनी हेल्परांनी आमी 1 टन कचरो बोटीन घेवन कांसळे बोटीन घेवन वयर हाडून फॉरेस्टाकय दिल्यो सेफ्टी करपाक. हें आमी कित्याक करूंक पडटा आमी दोयरो म्हळ्यार आमचे नुस्त्याकार भाव आनी शेकवाल भाव टॅक्सीकार भाव वॉटर स्पोर्ट भाव आनी गोंयचे लोक देव म्हूण मानता. हें तर हांवें काम केल्यारच आमकां टुरिझम येतलें तेका लागून हें म्हाका करूंक पडलें. आनी हांव आमचे गोंयचे गोव्हर्मेंटाको मागता BJP सरकारा कडेन हेन्सा सर तुमगेलो CM बाब बरो मुडां येयलो आहा कित्याक तेणें आतां आमगे जे मनशां आमगे लोकांगे घरां आहाय गरीब लोकांनी घरां NSC पंचायतीको मागल्या नाजाल्यार सेक्रेटरीको मागल्या तांकां म्हयन्यान पाटी घाताय काम कोनाय. सो CM बाबान सांगिल्लां विथीन 3 days तांकां 5 yearsची हावस टॅक्सा NSC हाळ्यार हे हावस टॅक्स हाळ्यार तुमकां डायरेक्ट दितले म्हूण. नंबर 2 तेणें हे सुमना मोदेंच आनीक काम बरें केलां. एवरी 500 मेत्रांचे टुरिझम पुलीस आसताय आनी आमगेले हे ट्रॅफिक पुलीस आसताय आनी जे आम पोट बोताय ते टुरिझमाचे इंडियन तांकां फायन दित रावताय हेल्मेट घालून आनी कितें जालां हेंचान. हें टुरिझम स्टेट्सा एसो करपा नाका पूण काल आमगे CM बाबान म्हळां एसोलें करपाकूय हांव दिवपाना. 1.5 वरोस ऑल तुमगेलें सगळे लोकां पासत लोकांक कितें जाय टुरिझमा जाय तेसो बरें करीत